प्रधान सेक्रेटरी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो आयची आमी प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर आपयल्ली फाटल्या दिसांनी घडामोडी जाली मातशे आनी आमचे दोग जाण वांगडी कुशीन सरोन गेले. सो तो जागो आमकां भरून हाडूंक जाय आसलो म्हणून आमचे मुळावे जे पळय वांगडी आसलेले मुळावी वांगडी आसलेले ग्लोबल कोंकणी फोरम ते म्हणूंक लागले आमी जोमात घेवया आनी आयच्या दिसा ते जागे भरून काडले. तेज्या खातीर ही जोमात काडली. सो आमी जोमात आपयली आनी जुंय उणे पडलेले कोण भरून घेवपाचे आसले ते भरून घेतले आनी आमकां नवो प्रेसिडेंट जालो. सो तो जागो आमी आंतून आल्वारीस बाबाक दिला आनी आमकां एक वायस प्रेसिडेंट जालो उपाध्यक्ष तो आमी फ्रांसीस झेवियर फेर्नांदीस शिवोलेचो ताका वेंचून काडला. परत तुम्ही एमएलएचे घरांनी भोंवतले परत मेमोरेंडम बी घेवन सी रोमी कोंकणी मेळून घेवपाक वी आर नॉट एक्सक्लुडींग एनी मेजर्स. कितें भायर कोणा दवरप ना. जो कोणाचे पांय पडपाक जाय जे कोणाचे कितें करपाक जाय कितें करपाक रेडी आसा. पण आमकां पॉलिटिशनाचेर सोगल्याचें कितें करपाक रेडी आसा. पूण एक कितें आसता तेका जो पॉलिटिकल ओवरटोन दिवप विथ दॅट स्लोगन पद्यार जाय काय कुर्सी जाय हें मातशें एक आमी सांगून सोडून दिवपाक जाय आनी बरे भाशेन भासाभास करून रोमी कित्याक जाय तें ताचे भासाभास करून आमी हें करतले. आता तुमच्या दुसरो स्लोगन बी आसतलो काय कितें हें रोमी जाय काय कोंकणी जाय. आमची आतां आमी कांय थारावंक ना कित्याक आमची आतां एक्झिक्युटीव मिटींग जावपाची आसा. सो थंयसर आमच्यो कार्यावळी कितें आसा तेजेर भासाभास करूंक जाय आनी कितें आसा जाल्यार मागीर तुमकां सांगता. सिनियर एडवोकेट ते म्हणटा की रोमी कोंकणी जी स्क्रिप्ट आसा ते कायद्या अंतर्गत ती दोन अशे एकाच भाशेची स्क्रिप्ट घालप हे खंयसरच ना भारतान म्हणटा. भारतभरात खंयच ना दोन स्क्रिप्ट एका हेचे लँग्वेजीचे. जर तशें करत जाल्यार मागीर एडमिनिस्ट्रेटीव जे कितें हें आसता ऑफिशियल नोटिफिकेशन्स आसता ऑर्डरी आसता सरकारी आनी तशें काम आसा तितून आनी वावर वाडटलो अशें तेचें म्हणणें आसा. उदयबाब पेडणेचें हांवें वाचलां आनी आमकां सगळ्यांच्या स्टेटमेंटाचेर रिटॉर्ट करप हांव रिएक्ट करपाचें आमकां गरज ना. जेन्ना गोंय इंडियन पावलें तेन्ना ते 1961 ताज्या पयलीं कमिटी काडली खंयचे कडेन वेदर द स्टेट्स वूड बी फावंड ऑन लिंग्विस्टीक लायन्स जावंक ना आनीक कमिटी काडली. जें सिट्युएशन गोंय आसलें दॅट नोबडी कॅन डिनाय की आमचे कोंकणीक दोन स्क्रिप्ट आसली एक रोमी आनी एक देवनागरी. हें म्हाका दिसना बाकीच्या हेर स्टेटींनी तुमचे कडेन आहा म्हणून आहा देखून जाल्यार देन दे आर नॉट पॉसिबल तांकां अमकी स्क्रिप्ट जायना. आतां भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा दॅट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लायन्स ऑफ स्क्रिप्ट ऑन इज नॉट अलाउड. डिस्क्रिमिनेशन जाता. आतां उदयबाब पेंड्रो म्हणटा की रोमी येयली कोण पुर्तुगेज येयली तेन्ना हो अपघात घडलो. सी आमी इतिहासान वचून तसलो फायदो ना. कळ्ळें तुका. गोंयचे जे इंडिजिनस पीपल आसा ते हाली शेड्यूल कास्ट मागीर जायते लोक येयले मताक सोन आनी सोडले. सो इतिहास म्हणटा तो सगळे अपघातूच घडलेले. कळ्ळें तुका. बट जो सरकार आसा दे कॅनॉट डिनाय द ग्रावंड रियलिटी की हिंगा रोमी कोंकणी आहा म्हणून. एंड भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा की एज पर द कॉन्स्टिट्युशन इट इज सेड दॅट there cannot be discrimination on the basis of strict script and that is why we have to fight for it. हे उदय बाबाच्या मनान घालपाक आमकां जर केन्नाच एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळो ना पूण हे प्रेस कॉन्फरन्सान हांव ताका सांगूं सोदतां. तशीच आहा फकत 2 जाण गेले तेंचे बदली कांय 2 जाणां घेतले. ते बी तुमचे हें आशिल्लें फावंडर हें आशिल्लें कितें कारण कितें काय मतभेद जावपाक कारण अशें की तेणे दे हॅव डिझायड तेजें कारण बरोवंक ना वाय दे आर डिझायड. सो ऑन दॅट कमिटी हॅज एक्सेप्टेड देअर रेजिग्नेशन. सर कितें आसता एक ग्रूप आसता वेगवेगळे ग्रुपान खंयचोय तो ग्रूप जावन तितून गैरसमज आनी समज मिसअंडरस्टँडींग अंडरस्टँडींग हें आसताच. पूण वायटान कांय कोणूच भायर प्रमाणे कांय एलिगेशन्स जाली आनी कांय पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जालें म्हणून स्प्लीट जालें म्हणून आमी आयकता. तशें कांयच ना. आमकां सगळे ग्रूप आमकां जाय आख्ख्या देशांतले गोंयचे तशेंच भायले
सगळी एकवटान आमी मुखार वयतली. पण आता असे दोन ग्रुप जाता तुमकां दिसना तुमचो मुवमेंट आता कितलेय ग्रुप सो आसूं कितें एकवटान पावल आसता कितें आसता मारपाक कोंकणीचें जें पळय आंगण आसता तें बरें व्हडलें आसा. हे आंगणान कोणाच्यानूय कसलोय वावर करून कोंकणी खातीर वावरूंक जाता. सो कोणें कोणाक आडावंक जायना. सगळ्यांक कितें म्हणटा फ्रिडम आहा. सो तांकां दिसलें कुशीन वचोन तेंचो तो बरो वावर जाता जाल्यार जावं न्हू फायनली हांवें रोमी कोंकणी खातीर